वाऱ्याक लागून साळावले धरणावयल्या बॉटॅनिकल गार्डनात घातिल्ले पेंडल कोसळ्ळें। सुदैवान व्हड जिवीतहानी टळ्ळी। लाखांनी रुपया खर्च करून हो पंडल घाल्लो। या पंडलात 15 ऑगस्टाक भायल्या शेतकारांचो भोवमान सुवाळो आयोजीत केल्लो, मात भोवमान सुवाळ्या पयलींच ही स्थिती जाली। सांग्यार जो 15 ऑगस्टाक जो मंडप भरलो तो कॉलॅप्स जाला, फुली कॉलॅप्स। आता हाका आज शेनवार, आता ही शेनी कोणाची लागली, कोणाची श्राप लागले? या 72 फॅमिलीचे श्राप लागले काय? हे धरणग्रस्त जे लोक आसा तेंचो म्हाका लागलो दिसता, कित्याक तेणी वॉर्निंग दिल्ली गव्हर्मेंटाक की हो जो सत्कार सोहळा आसा तो हांगा सोडून आनी खंय करचो म्हणून। आनी हे खऱ्यांनीच देवाक जाय आसले काय? अशें जाल्लें म्हणटकीर आतां हो कित्याक आतां तो दुसरे कडेन घालपाक केला खंय? ह्या जो इंजिनियर आसा ते घाई कशी जाल्या, कित्याक जाल्या तें आमकां खबर ना। म्हणटकीर आतां हांव कितें सांगता, जे धरणग्रस्त लोक आसा तेंचे पयले सॅटिस्फॅक्शन जाल्या शिवाय हे कशें जावचें ना। ह्या धरणग्रस्ताचो ह्या खंयचोय सरकार आसूं आयज 45 वर्सां जालीं हांकां हो श्राप लागतलोच। हे तुमकां हांव सारकें स्पश्ट करून दिता। खंयच कितें करून गेलो हो बीजेपीचो सरकार तेका ग्रहण लागलेंच आसा। खंय पळया, हांवें तुमकां कितले फावट सांगलां, हेणी कितें इश्ट मारतात थिंग पाड पडटाच, तरी पूण बोध घेयना हे। हेंकां आजून कळना, तरी सुद्दां हांव मागतां गव्हर्मेंटा कडेन हो बोध घेवन हेंचो पयलो सत्कार करचो